Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. Sir, central government had already given a go-ahead permission to Karnataka on Madhavi project, and in the next coming this cabinet, they are going to sanction additional budget for the Madhavi. So, it will going to impact the Madhavi river and Sicily to go. One minute. इसका उत्तर मुख्यमंत्री देंगे क्योंकि मसला सारा कोर्ट में है, कुछ भी नहीं हो रहा। आप चिंता मत। नेक्स्ट नहीं, अभी इसका मैं जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं, ये मुख्यमंत्री बताएंगे। तो फिर डाइवर्ट होता नहीं, नो बट दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। वन मिनट मैंने ये पहले बताया, मैटर सब जुडिस है, इसलिए मैं आज इस पर नहीं बोलूंगा। और दूसरा, हमारे यहाँ पेंडिंग कुछ नहीं है। तीसरा, क्योंकि हमारे पास आता ही नहीं। और चौथा मुद्दा मूल है कि इस पर मुख्यमंत्री विस्तार से आपको जवाब देंगे। नहीं आया, एक दिन तो आया, कुछ नहीं कार्यक्रम था, कल ही थे दो। 3 दिन की मीटिंग में एक भी मीटिंग माधे के ऊपर नहीं, यहाँ विषय ही नहीं है ना मेरे पास। सर, लेकिन माधव के बारे में किसको बताया? Thank you all for coming here for this conference. म्हादयचेर कितें तें स्पश्ट करचें म्हण गोवा फॉरवर्डाचो मुख्यमंत्र्याक 2 दिसांचो प्राझ। सरकारान खंय गोंय विकूंक काडला। जे मंत्र्यान गोंयचेर घात केलो तो आज घातकी मंत्री नवें नाटक सुरवात करतात। नवें नाटक म्हणटे टू पास द बक। आनी म्हाका दिसता की सेंट्रल गव्हर्मेंट गोंयाक कंप्लिटली गोंयाक टेकन फॉर ग्रांटेड घेतिल्लें आसा। आनी खंयचे इश्यूचेर घेतलां? उदकाचे इश्यूचेर। जें उदक म्हळ्यार उदका खातीर गोंयकारांक पातीशेर करपाक सेंट्रल गव्हर्मेंट सोदता, हें आज क्लियर कट धडधडीत ओपन जाल्लें आहा। मुख्यमंत्री म्हणटालो म्हादय म्हणटा आपल्याक आवय परस चड व्हडली म्हणून। आवय परस चड व्हडली वस्तीचे इश्यू प्रधानमंत्र्या कडेन तो रेजूच करना आनी कितें म्हणल्यार मायनींग सुरवात करूंक सोदता। जे इल्लिगल मायनिंगांत ताजो इंट्रस्ट आहा हें सगळ्या जगाक खबर आहा। म्हणटकर अशें म्हाका दिसता की वी आर बींग सोल्ड आउट नाव। हांव आतां मुख्यमंत्र्याक एक डेडलायन दिता 2 दिसांची। 2 दिसान मुख्यमंत्र्यान क्लियर सांगचें की बाबा ताजो प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतलो। नाजाल्यार ताणें रिजायन जावचें, सगळ्यांनी आमी एसेंब्ली डिजॉल्व करुया आनी म्हादयच्या इश्यूचेर फायट करुया। ह्या दिसांनी आमी गोंयकार भायर येवंक शकनात, आमी रस्त्यार येवंक शकनात। जावन वचून मोले खातीर एनवायरमेंटलिस्ट आनी जे कोण भायर सरले तांकां हांव वालोर दिता। पूण म्हाका दिसता आतां फुडें आनी कांय उरना, पर्याय तितलोच आसतलो। परिस्थिती आमकां अशी खरी आमचे हातपाय बांदून दवरतात, जावन वचून आमी रस्त्यार येवचें पडटलें। आनी आमची जिवनदायिनी म्हळ्यार लायफ लायन गोंयकारांची म्हादय जी आहा ही साल्वार करपा खातीर सगळ्यांनी एकवट दाखोवन कितें तरी संघटीत जावन रस्त्यार येवन हें सरकार एक्सपोज करून हो सरकार घरा धाडपाची गरज आहा। आप म्हणटा मुख्यमंत्र्या कडेन म्हादयचेर उलोवंक कांयच ना, तो अजून अभ्यास करता। म्हादयचो मुद्दो इतलो गोंयाक गरजेचो, शेतकारांक गरजेचो, तांकां उदक ना, शेती कशें करतले हो मुद्दो आशिल्लो। ताजो प्रश्न तुका विचारलो, तो सुद्दां जावडेकर बाब उत्तर दिवंक शकलो ना। तुवें म्हणलें मुख्यमंत्री विचार म्हणून, ताजे कडेन सुद्दां जाप ना, तो स्टडी करता। सो जावं ते डबल ट्रॅकिंग, कोल, म्हादय, तशेंच एग्रीकल्चर, हे जे मुद्दे आसा गोंयचे लोकांचे त्रासदायक आसा, तांकां त्रास जाता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।